रे हिंग आमगे जायती शेतकार बाबण आहाय ती भात सुकोवपा येयलो आहाय. सो आम ग्रामसभाक एक प्रपोजल घायल्लो ह्या शेतकारांक एक लुगार दिवपा भात सुकोवपा लागून व्हड दिवपा लागून. सो तेजेर जायते डिस्कशन बी जालें. आमी बाब लेस्लीन एक प्रपोजल घायल्लो जायते शेतकार आमगे आहाय जेंकां व्हड ना. ओके तेंगे येवन अशें करून व्हड ना सद्या ती प्रायवेट प्रॉपर्टीन भात सुकयताय. सो ते व्हडा प्रोविजन करचें म्हूण लेस्लीन एक प्रपोजल घायल्लो. सो म्हाका लेस्ली कडेन ते प्रपोजला बाबतींत मातशें सांगचें. मे म्हयन्या एक पंचायतान आमगे ग्रामसभेक आमी एक पंचायत हितून प्रोपोजल घायल्लो की हिंगा कुट्रे लोकां जायते लोकां त्रास जाताय मो कित्याक तांकां आमी म्हणटाय कुडतूर हे ग्रिनरी ऑफ सालसेट म्हूण. बट जायतो हिंगा फार्मर लोक आमगे आहाय शेत आमकां जायतें आहाय बट ते हालीं आमगे ती शेत रोयलीं आनी तेजी ती पिकावळ काळ जाल्यार ती आमी सुकोवपा खूंय. सो तेका सुकोवपा तेका एक प्लॅटफॉर्म जाय. पयलीं लोकांक कितें जातालें पयलीं लोकांक एशें कोन्न कास्तीक जायनासलो कित्याक लोकांक एक वाड्यांनी व्हड आसलोलीं लोक शेण कण आपल्याक थिंगा भात सुकयतालो. बट आतां लोकांनी कितें केलां थिंगा मिन्स आतां थिंग कितें जालां सगल्यांनी आपले आपले कितें कोणा जाल्यार लोगार घेयला आपल्या घर बांदल्या ते आतां जमीन त्यो ना थिंगा नाय. सो लोकांक कितें जाता ते जागे नाय जे पयलीं आसलो ते पुर्वजांगेले. सो आतां एक जाग आहा तो थिंग एक आतां ती आपल्यागे भात हाडून सुकयताय आनी हाल्ल्यान तर हिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टीन ती आपल्यागे कोणें तरी हालीं बंद केली जाल्यार इतलो लोक हिंगा आख्खो कुट्रेचो भात लोक हिंगा मोस्टली हिंगा 50% अबाव तरी लोक हिंगा सुकयता तो हर लोक खूंय वयतलो. मागीर लोकांक मागीर रस्त्याचेर वचपा पडलें कित्याक आनी लोकांक मागीर ऑप्शन ना. लोक मागीर कितें करतलो. सो हांवें तेगे मागीर पोतून आमकां एक्शन टेकन कितें रिपोर्ट आहलो तोय मागलोलो. सो म्हाका तेजी आजून रिप्लाय येयलो ना. सो चोया ते आतां पंचायत आपल्याक कितें रिप्लाय कोत्ताय ती. तेच भाशेन आमी प्रपोजल घायले थोडी म्हणपा लागले आमगे ऑलरेडी व्हड आहाय थोडी ती व्हड कित्याक यूज जायनाय. सो ते व्हडा बाबतींनी कायतान आमकां थोडें इन्फॉर्मेशन दितलो केसो कंडिशनान आहाय ती थोडी व्हड आहाय ती. आमगे आतां कुट्टरे इगोर्जे मुखार एक व्हळ आहा तें व्हळ हांव थिंग गेल्लो चोवपा. पंचायत म्हणटा की आहा म्हण आमगेले. सो हांव गेल्लो चोवपा. चोयलें जाल्यार ते आख्खें तिका सिमेंट गेलो ते फुटलो आहा होडी दिश्टी पडटा ते कंडिशनाचेर ना आनी कोणूय शेतकार थिंगा घालूं सोदना भात. सो आतां आमी कितें म्हणटा हिंगा ही प्रॉपर्टी आतां हो लोक हिंगा वार दिता फाल्यां हे प्रायवेट प्रॉपर्टी कोण येयलो आनी आपल्या दुरीक काडलें हो लोक वयतो खूंय. आमकां जाय पंचायतान हेजे एक इनिशिएटीव घेवन हे लोकांक एक प्रॉपर जागो आयडेंटिफाय करचो आनी तांकां ही सुविधा करून दिवची. ओके मागीर तुमकां कितें सांगपा आहा लायक तुका कितें दिसता तुमकां आतां सद्या तुमी भात बी सुकयताय. सो तुमकां ट्रेवलिंगा पयशे चड मोडपा पडटा. तुमी खूंय भात तुमी शेत खूंय रोयताय तुमी मातशें सांगता. शेत आमी थंय कुत्रे हाडी रोयताय थंयसून हिंगा हाडटाय ना आमी वार दिवपाक जाना म्हूण. हय सो हितू पयस तुमकां हाडपा पडटा लागीं आसल्यार घरान वचूं पडना. म्हाका बेश्टी घरान दिलें जाल्यार मोलांनी जाल्यार दिल्यार म्हाका घरान वयत न्हू. हय तूं वयत नाका घरान हय मागीर आतां मेळटा थिंग दिताय आमी खूंय जाल्यार. इन केस ते हालीं कोणें तुका बंद केलें जाल्यार तुगे मागीर तुवें कितचे दिलां हालीं तूं मागीर खंय वार दितो. आमी खूंय आर दिता तें व्हळ जाय न्हू आमकां. व्हळ जाय न्हू. तुका बी दिसता की दिसता ही एक मुखार गरजे वस्तू म्हूण जाय. आतां हांव तुगे जनरेशना तुका इतलो ट्रस्ट जाता म्हणल्यार ते सायड कुट्रे हाडीसून हिंगा हो सुर्या म्हणटा थिंगा हिंगा न्ही सारकें सुर्या. सो हिंगा हितू पयस हाडून तुका रिक्षा भाडें लागता आनी परत हिंगसून तूं परत तुगे घराको पावपा जाय. सो तुका आतां आमी गांवचो MLA आहा गांवचो MLA आमगे शेतां मेशीन आमकां फ्री घालता बरें खबर. बरें खबर. तेच भाशेन आमगे MLA नी बी आमकां ही भात सुकोवपा लागून एक सुविधा करून दिवची तुका दिसना. जायना आमकां. हय तेंच आमकां तेंच दिसता. सो आमी पंचायतान घायलोलें पंचायत म्हणटा ऑलरेडी आहा. सो ते कंडिशनाचेर ना. सो आतां तुगे हितून तुका इतलें ट्रस्ट जाता जाल्यार तुगे फूल पिळगी येता तुगे भुरगीं येतलीं तेंका ट्रस्ट जातलें आनी तेन्ना कांय आसपा ना हिंगा. सो आमी तेंच मागलां पंचायता कडेन की आयडेंटिफाय करचो जागो आयडेंटिफाय करचो आनी शेतकारांक आनी सुविधा करून दिवची. आनीक आमी ऑलरेडी आमगे एप्लिकेशनाचेर आमी 2-3 वार्ड मेन्शन केलोले जंय शेतकार चड आहाय. सो
डिस्कशन फोर्टनायट मिटिंगे डिस्कशन जातालें हूंय ते सांगाय म्हण पयलीं तेणी सारकी आमगे एप्लिकेशन्स आहाय ती पयलीं सद्या सारकी वाचून चोवपा जाय कितें बरयलो आहा तितून वाड मेन्शन केलाय ना केलाय सारकी वाचपा जाय आनी मागीर डिस्कशन करपा जाय हे ओदपाट लास्ट एक्शन टेकन मागीर तेजेर बेज्ड ऑन द लास्ट एक्शन टेकन लेटर तेजेर डिस्कशन केलां आमी मेन एप्लिकेशन आहा तितून आहा न्ही रे मेन्शन केलो आहा 3 वाड्या मेन्शन केलो आहाय ते जाग्यार जायते शेतकार आमगे भाव भयण आहाय तांकां व्हडा प्रोविजन करची म्हूण सो ते आमकां आयडेंटिफाय कर म्हणटाय जागे सो आमकां कांय आयडिया ना तुम पंचायतीन आहाय तुम अथॉरिटी आहाय तुमकां सगळी आयडिया आहा इन्फॉर्मेशन आहा सो तुम ते आमकां फेसिलिटी कोन्न दिवपा जाय एक आमी डिफिकल्टी आमी तुमच्या मुखार येवन मांडटाय सो सगळे तुमी आमकोसून एक्सपेक्ट कोना काय आमी व्हड आयडेंटिफाय करतली जागा आयडेंटिफाय करतली खूंय ओपन स्पेस आहा ते तुमकां लिस्ट सगळें आहा सो अकॉर्डिंगली ते वाड्यार आमी मेन्शन केलो आहा थिंग प्रोविजन मेट जाल्यार तुमी आमकां ती फेसिलिटी कोन्न दिल्यार आमकां आमगे शेतकार भाव भयणां बऱ्या पडटले थँक्यू आमी आयज आहात कुर्तोरी आणि कुर्तोरी आमची फार्मर्स आहात जी आमची शेतकामची आहात शेत पिकावळ काडून ती भात सुकोवपा येयल्ली आहात आणि सगळी कडेन तुमी आख्खी सगळी कडेन नदर मारले सगळी तेंच्यांनी आपले तालपत्री घालून भात सुकयतात ती पूण एक दूख दिसता की तांकां बरी सुवात ना म्हणून जेन्ना आमी तेंचे कडेन इंटरेक्शन करताली भासाभास करताली तेन्ना तांच्यांनी आपली दूख उद्गारली तर मागीर आमकां जाण जावं जी तुज्या तोंडांतल्यान तुका हिंगा कसली आडकोड जाता ही भात सुकोवपाची हळ करून तुका बरो भायर सुकोवपा मेळटा हो दिसान थिंगा भात हाडून तुका अडचण कितें आहा ती सांगची कितें आहा तुका अडचण कितें दिसता मागीर कितें दिसता तुमकां अडचण टायम घेवपा हां लोकांले आनी मागीर थिंगसा हाडपा हें पयस पडटा हे आतां ही प्रायवेट प्रॉपर्टी ही हाल्या समज बंद जाली धर तूं तुमगे हिंगा गायनाका म्हणलें कोणा दुरी काडलें मागीर तुमी खंय वयतली वापरूच ना न्ही हेका लागून आमी पंचायता रेजोल्युशन मारलेलें ते कितें म्हणटा ऑलरेडी हिंगा हॉल आहा म्हणटा ते शेतकार घालूंक सोदनाय म्हणटरी आमी वचोन थिंगा चॅक केलें तें हॉल केस कंडिशन आहा तें फूल वर्स जालो आहा थिंग भात घालपाक कंडिशन ना सो पंचायत हेजे दाखोवन दिता की आपल्या इंट्रस्ट ना म्हणून लोकांगे भात सुकोवन दिवपा लोकांक इंट्रस्ट ना म्हणून हेजेर कळटा आनी ताका लागून आमी इन फ्युचर लोकांक हळद मागोवन दिवची म्हणून हळद जागा आयडेंटिफाय करून लोकांक सुविधा दिवची म्हणून आमी मागलो आहा तुमकां दिसना तेन्ना आमकां हळद दिवची म्हणून जाय हळ जाय हळ जायांची भात सुकोवपाक जाय न्हू हळू कितें नेवताय तें सुकोवपाक जायें पडटा न्हू तें हय हय पण आज मेरेन तें मेळो ना सो हेज्या फुडें आमी अपेक्षा करताय तेंचे कडेन आमकां आयलो आहा तुमचे लेटर बी ऑलरेडी आमचो तो मिलू आहा तो तुमची फार्मर्स सगळे जे पळय शेतकामती आहा तो चोयता आनी तेंच्यांनी आनी लेसबीन पासून घायलो आहा की तुमकां कितें मेळची म्हणून जे सुविधा जे पळय तुमकां आहा जे भात आपूण इतले कश्ट करून पिकावळ काडली आनी ती बरे भाशेन सुकोवपा जाय म्हणून ती पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपा जाय त्या कारणाक लागून आमची भयणूय आहा थंय काम करता तुमकां लागून पंचायतीन थंय पावटी मारतात आमचो लेसबीन घायला फार्मर्स आमचो प्रेसिडेंट आहा आनी तुमकां कितें दिसता जाल्यार आमी बाबतीन तुमकां येवन ताका मेळचें कित्याक तोय तुमची बराबरी आसता तुमी आनी नवो मनीस न्हू सो जे पळय आयज तुमी तेंचे कडेन इंटरेक्शन केल्लें आमकांय बरें दिसलें की आमचो फार्मर्स प्रेसिडेंट कुर्तोरीचो बाब कैतानो आहा जो इनिशिएटीव घेता बेश्टो आपूण फार्मर्स प्रेसिडेंट नेम टॅग घेयलो लायलो आनी आपूण फार्मर्स प्रेसिडेंट जाल्यार कितें करपाक जाय आनी ही फार्मर्स प्रेसिडेंट बी करता जाल्यार फकत न्ही RGPचे भुरगे हे कमिटीज बीन आहाय तेच करतले दुसऱ्या भाशेन न्हू आमी जे पळय आमकां टायटल दितात तितून आमी त्या वेव्हारान घालतात जे पळय आमचे मिलू आयज झगडटा वेस्ली आयज झगडटा हांकां फार्मर्सां लागून कितें करून दिवची म्हणून जी आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टींतल्यान मेळ्ळो आहा RGPंतल्यान सो ते पार्टींतल्यान तो एग्जिक्युशन करचें म्हणून आमी तो बरो एग्जाम्पल दिता सो हें आमी एग्जाम्पल दुसऱ्यांनी आमच्या पार्टींतल्यान भुरग्यांनी तुमकांय सांगता तुमी बी घेवचें तो बरें काम करता सो आमी एकमेका कडच्यान शिकचें आनी हांव एक्सपेक्ट करता आमचे एलविराय बाय सेक्रेटरी बी हांव एक्सपेक्ट करता हे पंचायती कडल्यान कुर्तोरीचे ते आमकां ही सुविधा करून दितले म्हणून देव बरें करूं